चौगुले हायर सेकंडरी बंद करूंक दिवपा विशीं सरकाराच्या निर्णयाचो बारीकसाणेन विचार करून फुडलीं पावलां उखलतले अशें चौगुले कॉलेजीचो प्राचार्य दोतोर रमेश गांवकारान प्रुडंटाक सांगलें. मडगांवची चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाची वेवस्थापनाची मागणी शिक्षण खात्यान भायर मारल्या. थंयच्या लोकांनी ही हायर सेकंडरी बंद करपाक खर विरोध केला. Yes, we have received a letter from Director of Education and our request has been rejected, the request for closure of higher secondary section, and now we need some time to think on this issue and decide next course of action. दिवचल तालुक्यांतल्या मावळिंगे गांवांतली जमीन राजे भोसले नांवाचो कोण तरी मनीस बळकावंक सोदता असो आरोप थंयच्या लोकांनी केला. मोकासोदार म्हणपी ह्या मनशा कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना असो आरोप आदोगाद गणपत गांवकारान केला. जो आम्ही मोकासो म्हणटा मोकासदार म्हणटा तेंचे कडेन डॉक्युमेंट म्हणटा ते टायटल डॉक्युमेंट मालकी डॉक्युमेंट दाखोवपाक कांय ना. हे मालक आसा ते सेल्फ डिक्लेअर मालक म्हणटा ते आमी तशे मालक आसा. राजकारणाचो फायदो घेवन हेंच्यांनी सर्वेच्या टायमार ऑक्युपंट कॉलपान 114 फॉर्मात तेजेर आपली नांवां घातली आनी त्या एका डॉक्युमेंटाचेर ते आपणाक मालक म्हणटा आनी लोकांक खुबशे दृश्टीन सोदयता. हांगाच मावळंग्यांत न्हू सगळे वाळपय जंय जंय मोक आसा थंय थंय तांकां सोंपयता आनी आमची जनसेवा प्रतिश्ठान आसा तेजो जे मावळंगे गांवांतले लोक जे जमनीचे रायटअप आसूं वंचीत आसा तांकां आमचो फूल सपोर्ट आसा. ह्या आमच्या गांवांत भोसले म्हण नांवाचो एक आमच्या गांवाचेर कब्जो करपाक सोदता. तेंच्यांनी बेकायदेशीर मधू सपकर, लक्ष्मण गांवकर, आपा गांवकर, वाडको गांवकर, यशवंत गांवकर हेंच्यो बेकायदेशीर खणी चलता म्हणून ही पेपराचेर कंप्लेंट दिल्लेली आसा. हेच्या पयलीं बी तांच्यान तशेंच केल्लें. कंप्लेंट 11 ऑगस्टान 2011 तेंच्यान तशीच कंप्लेंट दिली. तेचेर आमी ताका अशीच रिप्लाय दिल्ली की आमच्यो खंय खणी आहा तेंचेर सिद्ध करून दाखोवच्यो. अशे पद्दतीन हे भोसले म्हणून कोण आहा पळय ते सगळे गांवांक भडकोन घातलेले चल्लेले आसा. कुणयामळ सांग्यार आशिल्लें एक पोरनें देवूळ प्रेमानंद शिरोडकार आनी हेरांनी सोमारा रातीं मोडलें अशी कागाळ दुसऱ्या गटान पुलिशेन केल्या. देवूळ आशिल्ल्या सुवातेच्या मालकी हक्का विशीं वाद आशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या. अजापाची गजाल म्हणल्यार मोडपाक आयिल्लें देवूळ परत बांदपाचें काम सांगे पालिका करताली. पुलिसांनी तिगांक अटक करून जामिनार सोडले. काल रातचें प्रेमानंद शिरोडकर, विनोद शिरोडकर आनी सर्वानंद शिरोडकर आनी तेजे इतर ते आमी तांकां वळखनात. कितें गोड गोड ते मोडपाक लागले ते पण आमी सगळे धांवन आयले आनी ते आमी धांवन येतकीर तेणी एक तितूंतली एक मेड एक उबी उरली स्टँड उरली आनी बाकीची मेडी सगळ्यो तेणी डेमोलिश केल्यो आनी ते थंय पळोवन गेले. आमी रेजोल्युशन घेवन इस्टिमेट करून आमी डायरेक्टर धाडलो. अर्बन मिनिस्टरान आमकां स्पेशल त्या देवळा खातीर पयशे दिले आनी तेजें काम आमी नोव्हेंबर म्हयन्याक सुरू करपाक थरयलें. तेन्ना जातकीर ते लोक आयले. त्या लोकांक हांवें सांगलें तुमचे भितर सगळें पयलीं मिटयात कारण जाग्याचो प्रॉब्लेम तर आमगे कांय प्रॉब्लेम ना तूं सुरू कर. दोनी बाजूनी त्या दोनी बाजून मनीस थंय आशिल्ले. त्या प्रमाणे आमी फावंडेशन घातलें. फावंडेशन घालतकीर तेंचे दुसरे बापूल आशिल्ले तांकां आनी कळयलें ना. हांवें तेंय सांगिल्लें की प्रत्येक मनशाक कळयात. तर त्या तेणी सांगलें बाबा तेजे नंतर सांगी म्युनिसिपालिटी नवो MLA घेवन चेअरपर्सनाक घेवन कावन्सिलराक घेवन सगळ्यांक घेवन आमी थंय गेले आनी विजीट केली आनी ताका सांगलें बाबा ही तुमगे ज्या म्हणजे सबडिविजन तांकां प्रॉब्लेम तेंगेलो कोर्टा मॅटर आहा आजून पर्यंत हें जालें ना पार्टिशन बी कांय जालें ना. ते आमी म्हणलें बाबा अशें जर आसताय सांगी म्युनिसिपालिटी किंवा गव्हर्मेंट असली तुमी भाग घेना. त्या खातीर आमी तात्काळ कालच्या म्हयन्याक तें काम स्टॉप केलें. वास्को शारान भर वस्तीन एका फ्लॅटांतल्या जुगार अड्ड्याचेर वास्को पुलिसांनी धाड घालून मंगळारा रातीं 10 जुगाऱ्यांक अटक केली. हो अड्डो धरून असले आनीकय कांय अड्डे त्या वाठारांत चलतात अशें थंयचे लोक उलयतात. अटक केल्ल्या 10 जाणां कडच्यान पुलिसांनी कॅश जप्त केला. आज तांकां रिमांडा खातीर व्हरपाचे आसात. रवी
कितें म्हणून काम करता सामान हाडपाक पण थंय कितें तापटी बीन चालू आहा कितें चालू आसता रमी कोणाचें तें क्लब केन्ना केन्ना येता म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट खूब येता तूं काम करता मरे येता गव्हर्मेंट सर्वंट बीन येता हें तेजें नांव दिया इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.